वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज वार ब्रेस्तार आणि सारकी न्ही 12 जे आसा पळय 5 मिनटां आसा आणि हांव आईचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आतां स्टार्ट करता. 5 मिनटां पयलीं व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें आतां, सो ताका लागून गूड मॉर्निंग. आनी एक 5 मिनटां नंतर जर व्हिडिओ स्टार्ट केलो न्ही जाल्यार गूड आफ्टरनून म्हणपाक पडटा आशिल्लें, कित्याक की दनपार जाली. 12 जाली न्ही म्हणटकीर दनपार. आनी एक्चुली आतां म्हण दनपारूच जाली. वत पळयात भायर कसलें आहा तें रखरखीत. आनी काल तुमकां हांवें दाखयल्लें न्ही कालच्या व्हिडिओन की दमटी 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 म्हणून, बट आयज सकाळच्यान वत जें आसा पळय तें अशें आसा. काल न्ही अशें दनपार सकाळचो आदेस बरो अशें करून मिड ऑफ डे म्हणल्यार बसून न्ही हेंच आशिल्लें दमटी अशी. वत मातशें मदीं मदीं येयल्यार येयलें अशें दमटातलें अशें वत येता पळय तें, नाजाल्यार सामकी दमटीच आशिल्ली. मागीर 2:30-3 जशी जायनाका मागीर मातशें वत येयल्लें आशिल्लें, मागीर मातशें वत. आनी गरमी बीन अशी तितली अशी नाशिल्ली, बट आयज सामकें रखरखीत वत आसा सकाळचें कडक कशें सारकें. आनी गरमी बीन आयज भरपूर जाता. सो फाटले 2-3 दीस जालो न्ही असो पावस पडटालो, कंटिन्यू असो न्ही बट पडटालो रातचो बीन मातसो असो बारीकसो तरी पडटालो, बट पडटालो पावस. काल सुद्दां सकाळ फुडें पावस आसा पळय तो पडलेलो 7 म्हणल्यार सुद्दां. केन्ना चालू जाल्लो खबर ना, बट पावस आशिल्लो. बट राती पावस ना, काल दीसभर पावस ना. आनी आयज वत जें आसा पळय तें रखरखीत येयलां. आनी भायर बीन सामकें न्ही वयर मळब बीन क्लीन जावन आसा निव्वळ सारकें. म्हळ्यार पावसाचें सद्याक तरी कांय लक्षण ना, मागीर पळोवया सांजचो बी येता काय म्हणून. तर आयज आसा ब्रेस्तार, थर्सडे आयज. सो आमगेर आयज कॉम्बिनेशन जेवण तुमकां तर खबरूच आसा. आयज आमगे वॅज प्लस नॉन वॅज दोनी जेवण जें आसा पळय न्हू तें. आयज आमगे कॉम्बिनेशन जेवण खरें, बट आयज म्हाका जेवणाचो तितलोसो व्हडलो वावर जो आसा पळय न्हू तो ना घेवन बसपाचो. तर सकाळच्या मॉर्निंग रुटिनाची कामां जाली, बायेक न्हाणयलें, हो न्हालो, देवाची पुजा जाली. ऑलमोस्ट अर्दें अशें काम जें आसा पळय तें सगळें जेवणाचें रिलेटेड बी जाल्लें आसा भितर. आनी फकत हांवूच जें आसा पळय न्हू शावर घेवन रेडी जावपाचें उरलां. रेडी इन सेन्स अशें शावर घेवन हें जावपाचें उरलां. आनी म्हाजें थोडेंशें किचनान काम जें आसा पळय न्हू तें करपाचें उरलां. आनी भायर न्ही पयल्यारूच दोळे न्ही अशें हें जाता, अशें बारीक जाता भिरकल्ल्या भशेन. करंट लायट गेली. सो हें पळयात भायर वत दाखयता तुमकां सारकें अशें रखरख्याचें वत. झाडां बी सामकीं बावल्या. हें पळयात वत सामकें कसलें तें कडक कशें वत. आनी वयर पळयात सारको स्काय क्लीन जावन आसा. म्हळ्यार पावसाचें लक्षण अशें ना. पळोवया मे बी सांजचो असो येयल्यार येयलो. आनी ना म्हणपाचें ना लक्षण. मदींच केन्नाच दमटी जाता आनी काळोख करता. पडना असो, बट आजून पावसाचें इतलें सिजन स्टार्ट जावना न्ही. आनी हे पळयात हांगासर काल जे कपडे दाखयल्ले पळय तुमकां ऑर्डर करून हाडल्या म्हणून, सो ते कपडे बायेचे आयज हांवें धुवन घातल्या. केन्नाय यूज करपाक काडूं, बट हांवें धुवन दवरल्या. सद्याक तर नाका, तेका आसा तेजे कडेन इन स्टॉक, बट मागीर जाय तेन्ना मागीर घालपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून हांवें धुवन दवरल्या सद्याक. आनी झाडां बिडांनी बावडी सामकी अशी करून व्हांवपाक लागल्या सामकी. आनी ही पळयात पयर हांव घरा कडल्यान येता आसतना आनी थोडीशीं झाडां जी आसा पळय न्हू ती घेवन आयल्या. म्हाजी न्ही शेवत्याची बेड जी आसा पळय ती गेली लास्ट इयर. मातशें प्रेग्नन्सी लागून सारकी कुयदाद जाली ना, सगळी सुकोन हें जावन गेल्या. म्हणून म्हाका कडल्यान हांव 2 हें जें आसा पळय न्हू हें पळयात हांगासर कॉम घेवन येयलें शेवत्याचें. आनी ही सदाफुली तेजेंय बी हाडलां. सो मान कितें केलें, सोमतेच हो एक आयदन आशिल्लें, पॉटच दिसता तो, तितूनच मान जें आसा पळय तें म्हाका रोवन दिलें. हें मागीर व्हर लाय म्हणून, कित्याक की तें हाडटा म्हळ्यार जाम जाता आशिल्ली न्ही गाडयेन, ताका लागून. सो ह्या पॉटान तिणें म्हाका घालून दिलें. हांवें तो पॉट तसोच दवरला. सो आतां म्हाका न्ही कुंड्यो म्हजे कडेन 2 रिकामी आसा सिमेंटाच्यो त्यो पॉट. सो तितून म्हाका लावपाक जाय हें सॉर्ट करून. सो आनी म्हाजी भितरली झाडां म्हणटा ती तशीच आसा. आनी बाय आनी हो आसा रुमान. करंट गेलो आयज एक्चुली ब्रेस्तार, बट स्टील केल्यार येतलो. आनी किचनाचें काम दाखयता तुमकां म्हाजें. व्हडलेंशें कांय ना करपाचें. हें हांगासर मँगो जें आसा पळय ना तें हांवें घातल्या उदकान. आनी एक हो खजूर, हें खजूर खंय बदाम. सो बायेची खिचडी हांगासर शिजता. आनी लायट गेली न्ही इंडक्शन बंद जालें, आदन दवरलेलें हांवें. आनी तुमकां दाखयता काल जें हांवें आमरस करता म्हणून तुमकां दाखयल्लो पळय तो काल केलो हांवें आनी फ्रिजान दवरलेलो. तर आयज हांव करतलें पुरी. आनीक हो हांगासर पीठ जें आसा पळय तें कालून घेतलां, त्यो करपाक जाय. आनी काल हुमण केल्लें न्ही खाप्यांचें, तें हुमण आसा. हेका पुरो, हेजें नॉन वॅज न्ही म्हाजें वॅज हांगासर. आनी आयज हांव जेवणाक फक्त आमरस पुरी जी आसा पळय तीच खातलें, कांयच करचें ना.
तेच न्ही आयज म्हाजें एकल्याक लागून पयलीं म्हळ्यार करपाक बेजार येता आनी आमरस केल्लो आसा न्ही सो ताका लागून म्हटलें पुरी करया आनी आमरस पुरी जी आसा पळय ती खावया म्हाका आवडटा आनी अशें बी ना की म्हाका दनपारचें किंवा रातचें लंच डिनर जें आसा पळय न्हू त्या टायमार शीत जायच अशें ना म्हाका अशें कितें चपाती भाकरी पाव पोळी पुरी कितेंय चलता अशें करून कितें आसा तितून डीप करून खावपाचें आनी आमरस पुरी ह्या सिजनाक तर हांवें करूच नाशिल्लो ऑलमोस्ट सिजन जो आसा पळय आंब्याचो सोंपलो आनी आयज हांव आमरस पुरी जी आसा पळय ती करता आनी हांव तेंच खातलें हेका आवडना आमरस खाता हो पण तेज्या वांगडा पुरी बीन हेका आवडना हो जस्ट मागीर आपूण जेवन येयल्लो सो आमरस खाता म्हणपाक लागलो सो नुस्तें काल हांवें ताल्ले बी फ्राय केल्ले तेवूय आसा फ्राय केल्ले भितर आनी हुमणूय बीन आसा आनी शीताक आदन दवरला बायेची खिचडी चालू आसा आनी व्हडलेशें कांय करचें ना आतां जस्ट पुरी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो करतलें हांव एकदां जर सगळें किचनांतलें काम जालें न्ही म्हणटकीर मागीर बरें जाता नाजाल्यार परत मागीर सगळें घामान जें आसा पळय तें बुडोन वयता सगळें स्वेटींग जाता आनी परत सगळें चिकचीक जाता न्हालें म्हणटकीर सो एकदां किचनाचें सगळें काम जें आसा पळय तूं क्लीन करपा म्हळ्यार क्लियर करपाचें सगळें काम सोंपोवन घेवपाचें आनी मागीर शावर घेवपाचो आनी मागीर जेवपाचें टायम व्हडलो जालो ना 12 जाता तें आसा तर शीत आतां लायट गेली न्ही गॅसीर काडून दवरता शीत करून घेता पुरयो करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयता मागीर आमरस पुरी जी आसा पळय न्हू फ्रिजान दवरल्या थंड सारकी आनी गरम गरम पुरयो मस्त कॉम्बिनेशन सारकें एकदम यम्मी तोंडाक रूच आयली सो ही आसा दोगांय भितर बाय आतां लायट गेलेली न्हिदपा ना सो पळयता ही कितें करता तें ओके मेळटा तुमकां मागीर हे पळयात हांगासर म्हाजें तेल जें आसा पळय न्हू तें तापलेलें आसा नाका न्ही सो आयज न्ही हांवें सामकें बारीक जें फोडणेचें आसा पळय न्हू लोकडें पॅन तेंच दवरलां कित्याक की तेल जें आसा पळय न्हू बेश्टें वेस्ट जाता आनी मोदीन बी सांगलां न्ही रे तेल बी वेस्ट करनाका चड यूज करनाका म्हण मोदी म्हणून बारीकशें लोकडें दवरलां म्हणटा बाळेक येता न्हीद ताका उदोवच्यान न्हिदोवपा ट्राय करता पयलीं हांवें गेल्ली न्हिदूं ना मागीर हो न्हिदयतालो न्हिदूं ना आनी आतां वेळ करता आयज खंय सामकी तलब न्ही गो तलब येयलो खंय कितें आमरस पुरी आमरस करून दवरला फ्रिजान काल करून दवरला बाबा मोबायला हात लावला करता म्हणून दाखयल्लो मागीर दाखय हय हांव व्हिडियो करता तूं दाखय व्हेरी गुड फर्स्ट टायम अशें म्हणलें की आपूण व्हिडियो करता पण नाल्यार मागीर व्हिडियो भानगडी तो केन्ना म्हणजे केन्नाय ना केन्ना तूं कर म्हणटा खंयी आतां म्हाका सबस्क्रायबर मेळटा कोणी मेळटा आनी हांवें तेंचे कडेन उलोवप बीन आनी व्हिडियो कसो करप मागीर व्हिडियो करपाक गेल्यार लोकां हें केलें इग्नोर केलें आसतात न्ही सो मागीर हांव उलोवपाकूय उरता मागीर व्हिडियो करप जायत ना केन्ना मोबायल हाती घेवन तो घे म्हटल्यार बी ना आपूण जावन सोडच बरें पुरी बरें फुलता हांव पळया आनी हें शीत आनी पुरी आतां भाजपा आसा आनी हें लाटप जालें गो सोंपलें इतलें उरलें थोडेशें काडलें तूं आपल्या नाका म्हणपा लागलें ना म्हाका जालें आनी पयलीं न्ही अशें कितें पुरी बी करता न्ही हांव तो म्हाका हेल्प करतालो म्हणल्यार तशें हांव लाट्टालें तो भाजून बी दितालें म्हाका आतां बाये फुडें काय पॉसिबल ना व्हिडियो करप पॉसिबल ना आतां ऑलरेडी पळय आसा हाती दिसता बिजी हेका धरून करपाचें घे म्हणजे पुरी करपली आनी गॅस जालो चड मोठो मातशें बारीक करना जाल्यार पुरये भितर तेल काड मोदीन तेल सेव कर म्हटलं म्हणून आमी तेला बी कांय करनाशिल्लीं खरें नुस्तें फ्राय बी कांय करना आमी सद्या आनी हें गरमी म्हणटा तूं नाकात रे मोदी म्हटलं तें जालेंच हांवें तेका कांय सारकें अशें तेलाचें ऑयल बी करत ना सो हो पळयात हांगासर म्हाजो आमरस जो केल्लो पळय ना तो मस्त असो कलर बी आयला आनी हांगसर तरी न्ही मातसो लायट दिसता कलर बट एक्चुली कलर जो आसा तो बरो डार्क आयला मस्त आमरस आनी आयज पुरी आत्तां जस्ट फ्रिजांतल्यान काडला
असं थंड असं आंबेस वाटेन घालून घेता आणि पुरी आसा पुऱ्यो ॲक्च्युली गरम गरम बरें लागता हेज्या वांगडा बट उदो केल्ल्यो न्ही ताका लागून थंड जाले आसतल्यो सो एकदां सर्व करून घेता आनी दाखयता तुमकां सो हो पळयात हांगासर आमरस एक सोमती व्हडली वाटी घेतलेली बट अर्धच घेतला हांगा आनी बाय अजून उठना सो टायम जालो हो पळयात हांगासर 2 जाली हेका वाडलो हांवें बट बाय अजून उठूना सो हांव म्हणपा लागलो तूं जेव अशें म्हणून ताका बरोवपाक जाय आनी ह्यो हांगासर पुरी मस्त अशें उठला उठूना न्ही न उठला जाल्यार ताका पयलीं बरयता आशिल्लें आयज रिव्यू दिया ऑब्वियसली म्हाका ट्राय तरी करून पळय न्ही ॲटलिस्ट एक बायट दिता ट्राय खात तुमी हांव खातलें तूं सांग कशें लागतलें आनी हांग दाखय एक बायट घे दे आनी तूं सांग कशें लागतलें थर्ड कॉम्बिनेशन हो म्हणटा पुरी कोण आम्या वांगडा खाता काय म्हणटा म्हाका एक हो ट्राय कर स्पुनान एक स्पून तुका दवरला फ्रिजान भायर काडून परत फ्रिजान दवरला मस्त न्ही हें बरें लागता अशें भायर सो हें हांगासर आमरस पुरी आनी हें तारक मेळटा भेटाला भेटलें आतां बाय बी न्ही ते तारक मेळटा अशें बी म्हटलें न्ही टिवीचेर जाल्यार बरें व्हडलोन पळयता टिवी आनी हांसतात बरो थंड आसा न्ही मस्त कित्याक आवडना तुका इतलें फेमस मरे आमरस पुरी फक्त कॉम्बिनेशन आवडटा मस्त आहा सो ह्या टायमार आमट टिकान खातलो पुरी ॲक्च्युली चिकन आनी पुरी बी मस्त लागता खबर इतल्योच आतां पुरी थोड्यो ज्यो आसा पळय त्यो काडून दवरल्या हांवें हॉटपॉटान आनी ते थोडे हितून दवरल्या सो आतां आमी हें म्हाजें लंच सो हें हांव खावन घेता मागीर बाय उठयली मागीर तुमकां बाय बी लावपाक जाय पळयता बाय वयती न्हीद लागता अशें पडटा भूक लागली ताका पूण न्हिदी बी येता ताका लागून उठना सो सांजची जाली 5:45 आनी म्हाका आयज च्या इतलेंशें दूद आशिल्लें सो म्हटलें च्या करया अशें म्हणून सो लायट अशी च्या केल्या ही पळयात हांगासर आनी ह्या हांगासर बायेक हें काडून दिल्लें मँगो पल्प काडून दिल्लो लायट बंद करता सो 5:45 जाली बायक पळय आपणाक दिल्लें पळय तें नाका ताका खायना कशेंच हें पळय हांगासर मँगो प्युरी काडून दिल्लें प्युरी मिन्स आमो जो आसा पळय न्हू तो गायण्या हितूंतल्यान चायनींतल्यान काडून दिल्लो ताका हें करून सो ते खायना कशेंच आनी ताका आमरस दिल्लो न्ही तो सोचना बेश्टेच दंपारत्यान आयज चिडचिड करता आनी हे हांगासर सुकलेले अर्दे कपडे हाडल्या वयर थोडे आसा न्ही रे जाल्यार इतलेच आनी ह्या स्टँडार आसा बेडशीट्स बी धुलेली आनी तुमी बिलीव करपाना हे पळयात 5:45 जाले 5:45 सुद्दां न्ही हे पळयात संक 5 मिनटां आसा आनी भायर पळयात वत तुमी बिलीव करपाना हें संचें वत गा म्हणून इतलें रखरख्याचें पळय वत गाडयेचेर पळयात कळटलें तुमकां सो आनी कडक कशें वत आसा 6 जाली तरीकय आतां आनी हे पळयात हांगासर वत कसलें मारता पळय कडक वत आसा आनी हे पळयात हे ड्रेस जे हांवें काल दाखयल्ले पळय तुमकां कालच्या विडियोन सो हे पळय बरें आसा मटेरियल जें आसा पळय न्हू तें कॉटन अशें आनी रेयॉन हें ना कितें म्हणटा सिंथेटीक मिक्स ना कॉटन आनी रेयॉन जें आसा पळय न्हू तें मिक्स म्हळ्यार मातशें स्ट्रेची अशें आनी दोनूच आसा खंयचें खबर आसा हें पळय
हेजे कोणते कसले प्रिंट हे एक मातशें सिंथेटीक आसा मिक्स आनी हे एक मातशें अशें सिंथेटीक अशें मिक्स आसा. बाकीचे सगळे हार्ट जे हे आहा पळय न्हू ड्रेस ते कॉटन आनी रेयन मिक्स बरें आसा. आतां पावसाक बी मातशें सिंथेटीक आसल्यार बी चलता न्ही बेगीन सुकता. सो हे हांवें सगळे धुवून घातल्या. आतां हेनी हांव आयस काडून दवरतलें केन्ना यूज करचें ना. आतां तेजे हे आसा न्ही डेली यूजाचे. आनी कितें जाता आतां ते कितें खाता न्ही अशें करून न्ही हांगासर खंय ते अशें करून हांगासर वयर डाग बी पडटा हळडीचे बीन. बट आमी धुवपाचें ट्राय करता फूल एक वचना एक वता. अशें करून प्युअर कॉटन बी असलें की ना वचना मागीर हेंचेर बी अशें करून कितें आसतलें अशें करून फुडल्यान. ओके वत सामकें उलयता म्हळ्यार दोळ्यार मारता. सो इतलो टायम जाला स्टील वत पळयात हें हांगासर. ओके आयज झाडांक उदक घालपाक दिसता कित्याक काल पावस पडूना न्ही. काल दीसभर आयज दीसभर म्हटल्यार कितें करता पळयता. झाडांक उदक घालतलो काल आनी आयज पावस ना न्ही पयर पडला. काल सकाळी सुद्दां पडला. सो ओके आतां च्या जी केल्या पळय ती हांव पिवन घेता आनी तेचेच वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. कितें करता पळय. सो चलत तर मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. शिव कर कर मरे नानी. ते सध्या पॅची भायर पळय कसो घातलो तोंडाक. खायना न्ही. आं शिव